Combo, combo. Coco. अस्मिता हे शब्दाचो अर्थ कितें न्हू संवसार आसता उपरांत कोंकणी भास उरता पूण कितल्या मापाक उरता म्हणल्यार आमचेर हुनर आसा थोड्यांनी स्टोरी पळोवच भियानच हें करचें बरी ना म्हणून फिल्माच्या काणयेंत त्या बंदुकेंत हांव एक काणी सोंपता आनी तें ताणें एक नवी काणी आरंभ जाता. म्हजी संस्कृताय म्हजी परंपरा म्हजें दायज म्हजी कुळां म्हजी मुळां हांव कसोच सोडचो. कार्मेल किरणाच्या सर्वेक्षकांक नमस्कार. एक भुरगो आपल्या आवय लागीं वचून अशें म्हणटा, मम्मी तुवें म्हजे लागीं फोटी मारले. आवयची सदांची जाप, सन हॅवंट आय टोल्ड यू बिफोर स्पीक इन इंग्लिश. चेरको फिरंगी भाशेक परतून उलोवंक सुरू करता, यू हॅव लायड टू मी. यू हॅव सेड दॅट माय लिटल सिस्टर इज एन एंजल. आवय म्हणटा, येस शी इज. चेरको म्हणटा, देन वाय डिडंट शी फ्लाय व्हेन आय थ्रू हर आउट ऑफ आवर बाल्कनी. आवय म्हणटा, हत्त पिशा खंय उडयलाय रे म्हज्या बाळशा. चेरको जाप दिता, चिल मॉम, आय वॉज जस्ट किडिंग, स्पीक इन इंग्लिश. क्लास बगतना काळजाची बोगणां उसारूंक आसतना पयलें उडासें उसो माय भाशेचो आमची भास कोंकणी. 11व्या शतमानांत पयलें इन्स्क्रिप्शन वा बरयल्ली कोंकणी मेळ्ळी खंय. आज लगभग 25 लाख लोक भारतांत कोंकणी उलयता. गोंयची राजभास कोंकणी, इस्कोलांनी कोंकणी शिकयतात. क्रिस्तांवांत कशें आमी उलयता तशेंच GSB RSB आमचे भाव हिंदू भाव कोंकणी उलयतात. आनी तुमी कारवार देशीन गेल्यार नवायत मुस्लिम्स कोंकणी उलयतात. देखून भास एक धर्माची न्हय, भास एक जाग्याची. कोंकणी आमची कोंकण करावळीची. गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्डान सयत कोंकणीक आज स्थान आसा. इतलें सक्कड बरेपण आसल्यार एक खावजेणी आमच्या मतीन दोस्ता, मुखले दीस कशे आसात, आमची मुखली पिळगी ही भास कई मुसर उरूंक शकतीत. ह्या दिशेन कोंकणी भाशे विशांत इल्लो प्रचार करूंक आनी गरजेची समजणी आमकां दिवंक एक अपुरबायेचें कोंकणी पिंतूर तयार जालां आनी मोकळीक जावच्याक आयतें जालां. तुमी येदोळूच खंडीत आयकलां, अस्मिताय ह्या फिल्माचें नांव आसा. आनी आज कार्मेल किरणा तर्फेन अस्मिताय पंगडा सुमें एक संवाद चलोवंक आमी आयतें जाल्यां आनी आमच्या सर्वेक्षकांक ह्या कार्याक आमी स्वागत म्हणटा. पयल्यान पयलें आमच्या सयऱ्यांची वळख करून दिवंक आमी आशेता. आमचे सांगत आसात एक अपुरबायेचो नट, शिंपी, हास्य कलाकार, कॉमेडी कंपनी असो गुरकार आनी आमकां सुमेस्तांक वळखीचो मानेस्त नेल्लू पेरमानू. मानेस्त नेल्लू, नमस्कार आनी प्रणिपात तुमकां. तशेंच ह्या फिल्माची हिरो आनी हिरोईन प्रोटॅगनिस्ट आमी म्हणटा ती आमच्या सांगत आसात. ही सली ल्हान तावनूच विविध कोंकणी मानची निसोबली. आयले वार मोकळीक जाल्ल्या थोड्या कोंकणी आल्बम सॉंगाद्वारी, आल्बम पदांद्वारी आमच्या समेस्तांच्या काळजाक ती पावली. पळोवंक दिसता सोबीत ती बावली आनी ती आसा वेन्सिटा डायस आंजेलोटावन. वेन्सिटा तुका येवकार. थँक यू. इंट्रोडक्शन कशें जालें? सुपर. ओके. आनी एक मानाचो सैरो जावन ह्या फिल्माचो हिरो जावन आसा. ताच्या पदाद्वारी, ताच्या ताळ्याद्वारी येदोळूच तो जायत्या काळजा मनांक ताणें पिशार घालां. कोंकणी मायेचो बावटो आंतरराष्ट्रीय पावंडार जायत्या कोंकणी संगीत सांजांनी ताणें उबयला आनी ताचें तोंड पळयल्या उपरांत सबार सल्यांनी किटकॅट डेरी मिल्क खावचेंच सोडलां. तो आसा कोंकणी इंडस्ट्रीचो चॉकलेट हिरो अश्विन डिकास्टा. अश्विन, स्वागत तुका. आमी पयलें सवाल आमी चिंतला इल्लें कुशालयेनच हें कार्य सादर करया म्हणून. पूण पयलें सवाल इल्लें गंभीर सवाल, भोवशें इल्लें कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल, इल्लें तर्काक आस्पद दिवचें तले सवाल आमी वेन्सिटाक विचारता. वेन्सिटा, कांय हासन आसतना जाप दिजे तुवें. हें चॉकलेट हिरो म्हणलें नांव अश्विना कोणें दिल्लें? कोणे दिल्लें? तांकां गोत्तना. पूण थोड्यो सांग ती सिक्रेट जाल्यार बरें पडना. अश्विनाडे जापा अश्विनाच्या फॅन्सांनी दिल्लें. एक्चुअली हे सोदा वेळार म्हाका अरुण राज बाबान उलयल्लें, सो ताजे उपरांत चॉकलेट हिरोच जालें नांव उरलें. ओके. चॉकलेटची गोडसाण आनी की मुखार आसूंदी म्हणली आमची आशा. नेलू बाब, आमी एक पोस्टर पळयतना म्हाका थोड्या फेमस विलनाचो उडास आयलो. म्हळ्यार ते पोस्टर तुमचो पात्र खंयचो म्हणून म्हाका गुर्तना. एक वीरप्पन तशें बसतलो आनी एक गब्बर सिंग तशें बंदूक काणयेन बसतलो. आतां ही कली काणी
तुम्ही एक बंदूक तुम्ही नातल्यार यूज करतात की कले पुरा गोळे तुम्ही फार करतात? बंदूक एक कारण, प्रमुख कारण कितें म्हळ्यार घटा करा लागीं बंदूक आसता, ही काणी घटाची. तशें जाल्यार एक शिकार एक वेचें त्यो उपरांत गजाली आसतात घटाकारांक. त्या एका संगती खातीर बंदूक आसा. आनी काणयेंत फिल्माच्या काणयेंत त्या बंदुकेंतावन एक काणी सोंपता आनी थंयतावन एक नवी काणी आरंभ जाता. ओके, काणी इतलें सांगीत हांवें. म्हणा म्हाका गोता सकट तुम्ही सांगल्यार आमकां पळोवंक गेल्लें बाकी जायचे. आमी सारचे सवाल, ही कॉन्सेप्ट, हे फिल्माचें कॉन्सेप्ट कोणाच्या मोतीन किरलेलें फर्स्ट आनी कशें हें डेव्हलप जालें? कोणाचे कॉन्सेप्ट हे सुरू? कॉन्सेप्ट एरिक बाबाचे. एरिक बाबाची काणी सादारण एक 15 वर्सांचे की पयलें ताणें चिंतली आनी थोड्यो थोड्यो गजाली बरोवन दवरल्यो. आनी ताच्या उपरांत मस्तकोटे करचें नाका ह्या संगती घुसपट आसलो. म्हळ्यार थोड्यांनी व्हड बजेट दिल्ली. 14 करोडा पर्यंत गेल्ली आसा बजेट, 7 करोडांक आयली. आतां करोडा भितर रावल्या, एका करोडा भितर. तशें जॉयल बाबाक एरिक बाबा सांगाता मेळ्ळो न्हू, जॉयल पिरेर संगीत गुरू. जॉयल पिरेरीन स्क्रीन प्ले बरयलें. स्क्रीन प्ले बरयल्या उपरांत मस्तू डायरेक्टर एप्रोच जाताना तांणी विंगड बजेट दिली. थोड्यांनी ही स्टोरी पळोवनच भियानच हें करचें बरी ना म्हणून तांणी. पूण ह्या सोबदास ह्या काणयेंत शीर्षिके तुमची टायटल कितें आसा? अस्मिताय. आमच्या जायते वेक्षकांक वो शो नो सोबत अस्मिताय शब्दाचो अर्थ कितें नेलो बाबा? एरिक बाबान मस्त कडेन सांगलां आनी फिल्मांत ती तोच सांगता. अस्मिताय म्हळ्यार आयडेंटिटी म्हजी आनी तुजी. हांव कोण, मुळां आनी पाळायिल्ली वस्तू. बरें, आमी अश्विन आनी वेन्सिटा लागीं येयल्या. वेन्सिटा, तुजी सुरवात ह्या कोंकणी मानचेंत म्हाका गोताल्ले प्रमाणे कोणाय की ओवरनायट रात फांते जावचे भितर एक हिरो जावंक साधना. स्लोली इट्स अ ग्रॅज्युअल प्रोसेस. तुजी सुरवात स्टेजींतावन कशी जाली? खंयच्या कार्या खातीर पयलें तूं स्टेजीक चडलें आनी आतां हितून पावलां जाल्यार फर्स्ट तुजें एक्सपिरियन्स, स्टेज एक्सपिरियन्स कशें कोंकणी मानचेंत? ओके, फर्स्ट म्हजे एक्सपिरियन्स डायसीज लेवलार एक कोंकण बाल म्हणून एक स्पर्धा आसलो. म्हाका आतां जाल्यार 4 वर्सांचे प्रायर हांवें तातूंत पार्टिसिपेट केल्लें. आनी मम्मीन म्हाका हर एका कॉम्पिटिशन्साक विन जायजेत म्हण ना, बट पार्टिसिपेट केल्या पुरो. तशें मम्मीन म्हाका हर एका कॉम्पिटिशनाक घाललें ल्हान आसतना, आतांय ती घालता. सो ताचे उपरांत 5th स्टँडर्डांत म्हाका मिसी मँगलोर म्हणून एक टायटल मेळ्ळें. मॉडलिंगाक जॉयन जाली हांव. 5th स्टँडर्डांत तूं मॉडलिंगाक जॉयन जाली? 5th स्टँडर्ड मॉडलिंग. मिसी मँगलोर म्हळ्यार भुरग्यांची कॅटेगरी आसली. सो मिसी मँगलोर तें विन जाली. ताचे उपरांत भाशांत स्पर्धो, कविता, नॅशनल लेवल कविता स्पर्धो. ताचे उपरांत फॅन्सी ड्रेस, डान्स कॉम्पिटिशन, सिंगींग कॉम्पिटिशन. मम्मीन हर एक कॉम्पिटिशनांत म्हाका पार्टिसिपेट करयला. ते कोण म्हणटात बळे बोकडेन कांय नातलो पालो ना, तुवें पार्टिसिपेट करनातलें कॉम्पिटिशन. ओके, अश्विन, तुजी सुरवात आमी तुका संगीत प्लेबॅक सिंगर येताना आमी वळखता, पूण ह्या जर्नीन तुजी सुरवात कशी? तूं फर्स्ट पटी मानशेक सरता आसतना कशें सोडलें? ॲक्च्युली हांव पयलें सोडलो एक नाच, एक टीव्ही रियालिटी शो आसलो डान्सर जावन सुरवात केल्ली. सो रजा मजा म्हणून एक कॉम्पिटिशन आसलें. हांव चिंता त्या वेळार हांव 7वी क्लासींत आसलो म्हजे रायट. सो ताचे पयले दोतोणीच्या कॉम्पिटिशन्स आनी आसले, बट एज अ रियालिटी शो कोंकणींत तो रजा मजा वॉज माय फर्स्ट रियालिटी शो. थंयतावन मागीर नाचसोबणाक सरवलो. एक कॅम्प आसले खंय माणसोबणांत. सो तातूंत म्हजें सिलेक्शन जालें. मागीर हांव एज अ डान्सर माणसोबणाच्या पंगडा वांटूक हांवें जायते कडेन परफॉर्म केला. मागीर उपरांत म्हाका इल्लेशें लिगमेंट इश्यूज जाल्ले. तशें जाल्ल्यान नाच सोडून हांव संगीताक कॉन्सन्ट्रेट करूंक गेलो. सो तशें मागीर संगीताची जर्नी जाली. पयलें दुसऱ्यांच्या पदांक डान्स करतना लिपसिंक मात करतलो. आतां तो सिंग करता. तशें उरली लिपसिंग करता. नेलू बाबा, मी म्हणटा एका फिल्माक एक ताच्या पाठीचो कण, स्क्रिप्ट आनी स्क्रीन प्ले मस्तपटी. एक सेंटेन्स हांवें आयकलां ह्या फिल्मा विशांत, हे प्रयत्न आदीं कोणें केल्ले ना, भोवशे फुडें जावचें ना, कित्याक मुनाफो व्हडलो विशय. आनी आमच्या बोवारी रिलीज जावच्या तुळू फिल्मांक पळयतना थोडे पटी आमकां अशें भोगता की त्या कॉमेडी मध्ये कशी गी काणी रिगयल्या
काणयेंत कॉमेडी नाही तशें म्हणून काणी स्क्रीन प्ले ह्या फिल्मांत तुम्ही कितलें महत्व दिलां? हातून हास्य महत्वच स्क्रीन प्लेक काणयेक आनी स्क्रीन प्लेक हातून हास्य पात्र म्हणून आमी खंयी भरले नात. एक कोणी घरच्या कामाचो आसा तो एक प्रमुख पात्र तसो एक हास्य व्हरून येता सोडल्यार आमचो ऑलविन सी वेगस हांव चिंता एकलोच हास्य कलाकार आसा. मागीर आमचे फ्लाविया मस्करेनस आसा. एक ल्हानशें एक हास्य एक 2-3 सिनांत आसचें सोडल्यार वय काणयेकच महत्व चड आसा. उरल्यो गजाली मस्त आसात. मुखार उलयतना आमी सडाव जावन खंयच्याय स्टेजीर म्हाका बसोंक मेळना, म्हाका पोडियमा कडेन रावंक मेळटा, तुमकां बसोंक मेळटा, नटन करूंक मेळटा. आनी थोडी थोडी चीफ गेस्ट जावन आमी कोणाक आपयल्यार तांकां एक व्हडलें बॅज 2-2 किलोची बॅज हांगा उमकळयता. तुमी पळयलां पूण तुमी आमकां एक ल्हानशें माणकुलें एक बॅज दिलां. हेलो बाबाजी काणी कितें आनी एक आमी आयकलें की मूवी टू मुवमेंट म्हणून पिंतुरांतावन एक चळवळ म्हणून एक तुमचें स्लोगन आसा. ह्या बॅजा विशयान तुमचें प्लॅनिंग कशें? आनी आतां चळवळ एक जायची जाल्यार कोंकणी विशयांत मात्र कोंकणी घराघरांनी उराजे ती मुखल्या पिळगेक पावचे म्हणलो एक उद्देश. आनी खंयी हे बॅज तुमच्या घरांनी पळयतना ह्या मुवीचो तुमकां उडास येजे. हाच्या फाटली काणी आमी खंय जावन आयल्या, आमी कित्याक हांगासर आसा, आमचें अस्तित्व कितें. सर मदें उलयता तशें बॅज तुमकां वितरण करचें प्लॅन आसा? वय 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 हर एक ऑडियन्साक आमी कोण प्रेक्षक जावन येतात तरी एकल्याक तें बॅज आमी दिता. अश्विन, ही फिल्म आमी कित्याक पळयचय? ह्या फिल्माचो उद्देश मोठ्यान सांगचें जाल्यार ओके सेक्रेट स्टोरी सांगूंक जायना. फिल्म एक कोंकणी उलोवच्या मानेस्तान कित्याक पळयचय? आमी दुसऱ्या लँग्वेजीन पळयचे जाल्यार स्पेशली काही मल्याळम या तमिळ तुम्ही कोणी तांकां मेळटात जाल्यार ती तांच्याच माय भाशेंत चड उलयतात. बट आमच्या प्रेक्षकांक ते एक्चुअली कोंकणींत हांव चिंता कोणी तितले यूज करनात कोंकणी. मदें इंग्लीश येता, हांव जाल्यार उलयतना थोडे फावटी इंग्लीश येता पळय. सो तशें आसतना ते एक विशय मोतीन दवरना. ही फिल्म आमी कशें आमची लँग्वेज कशी सुरवातली या आमी कोडयाळा कशी येवन पावल्या ते पुरा आमकां एक्चुअली कोणाक की जल्मली तांगा आनी आमची मायभास कोंकणी म्हणून आमकां तितलीच गोत्ता शिवाय कोणांनी ताजे विशयान मूळ चिंतूंक वचना. सो त्या निमती ही मुवी पळयल्यार आमकां आमचें अस्तित्व कितें, आमची अस्मिताय कितें म्हणून कळटा. तशें पण एक मानेस्त म्हणटा आमी खंय पावाजे म्हणून आमकां एक दूरदृश्टी आसाचे जाल्यार आमी खंयतान सुरू केल्लें म्हणलें आमकां कळीत आसाचें खंय. नाल्यार बाब तांणी एक विशय सांगली मलयाळी लोकांचे एग्जाम्पल दिलें. कितलोय व्हडलो मनीस जावन दी, तो लुलू मॉलोचो ओनर जावन दी, ती मेळटना मलयाळम उलयतात. गेल्ल्या कडेन मलयाळम शिकोवंक दुसऱ्यांक ती प्रयत्न करतात. आमच्यांत आमी एक गजाल हांवें कार्यनिर्वाण करतना पळयल्ली. जर तर म्हाका इतलें सांगचें जाल्यार सॉरी आय कॅनॉट स्पीक इन इंग्लीश, हांव 10 पटी चिंता कित्याक म्हजें मट्ट उणें जाता, हांव अनपड म्हण लोक लेखता. पूण तेंच आमचे तरणाटे सॉरी आय कॅनॉट स्पीक इन कोंकणी हे सांगचें जाल्यार अभिमानान प्राऊडली सांगतात. ती कोंकणी न्ही, ती कोंकणी जाता तांच्या तोंडांत. ही कली गजाल आनी कली एक वाडावड. न्ही तुमी दृश्टांत मलयाळीचे दिलें. मलयाळीचे उरली भास गळीत आसल्यारय मलयाळीच उलयतात, हट्टान तांची भास हट्टान उलयतात. तें हट्ट आमकां ना. कित्याक गुंतो ना, आमी खोंब्याट म्हणलें टेलिफिल्म केलें ह्याच खातीर. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मदेंच आमी कच्चाडून पडून आसा. कित्याक 4 म्हणले ती बोली ही बोली गवडी आनी हे म्हणून त्या खातीर आमी त्या बोलींत एक फिल्म काडलेलें आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हजी बोली जे कित्याक पेरमानूरची बोली ह्या आमच्या उडलाल तिशिल्ली मस्त फिरगजानी आसा. तोकूर कोळूर आमच्या न्हंयदे गेल्या बजालां ती थोडी फॅमिली राणीपुरा अड्ड्यार त्या असल्या परिसरांत हर एक 30 किलोमिटराक बोली बदल. नाही हांवें स्पेशली ह्या न्हंयदे गेल्या बोली विशयान तुमच्या फिल्मांत ते उद्देश आसलो. हांव म्हणून काय अशें येता कितें म्हळ्यार ही बोली कोण गवडी बोली कोण उलयता तांणी आपल्या धुवांक सैरीक मेळना म्हणून घरां कोडयाळान केल्लीं आसात. पूण तांकां तांचे तकलेर ना, तांची मुळां थंय आसात म्हणून अनिवार्य परिस्थितीक लागून फ्रेंड्स आतां भोशे टेलिकास्ट जाल्या उपरांत म्हाका गळये टोकी पुरो. पूण हांव तें मेजूंक वचना. कित्याक म्हळ्यार आपल्या भुरग्यांक सैरीक मेळना म्हणली ही गजाल ती एक बेश्टें एका बोलीक लागून नीब तशें. एक आतां एक इंटरेस्टिंग गजाल म्हळ्यार विलास रत्नाकर तुमचो निर्देशक आसा, ताची बोली आनी आमची मंगळुरी कोंकणी बोली वेगळी नसतो. वय
म्हाका एक पुडी एकल्या मानेस्तान सांगले आसा तो एक कडेन आयलो आनी हॉलाक वचूंक वाट विचारली हांवें हॉल थंय पडटा म्हणून सांगलें कार खाणग्यान भायर सरतना तो म्हणालो तूं टीव्ही येताय गे म्हणालो सांगलें ल्हानशा मट्टा घेता म्हणून तेंत तुजे मुस्कार खंय पळयल्ल्या बरी जाता म्हणालो म्हाका आमी मुस्कार म्हणलो शब्द यूज करचो आका मात मागीर हांवें ताचे कडेन कांय सांगूंक वचना मागीर हांवें सोदना करतना तुमी सांगले बरी तो खंयच्या एरियाक बिलोंग करता थंय तो शब्द चलतेर आसा ही बोलीची काणी ती आमकां आतां हांव चिंतले बरी एक 40 बोलयो आसात गी कोंकणींत चड आसात हे आमी एक कशें सगळ्यांक सांगात हाडूंक आमची मनस्थिती कशी चेंज करया हांव वयर ती सिकेल हे तुमच्या कोमॅटान मस्त सूक्ष्म रितीन तुमी प्रदर्शीत केल्लें आसा वय तुमच्या रितीन हो एक तफावत कितें आसा पळय तूं कशें काडयेत तफावत काडूंक बिलकुल साध्य ना म्हज्या लेकार बिलकुल साध्य ना पूण कोंकणी म्हणली आमची मायभास म्हणून घेवन वचाचें सोडल्यार कित्याक म्हळ्यार तफावत म्हळ्यार ती बोली बदलूंक कोणी तयार ना त्या परिसराक ती बोली जाय हेच कित्याक म्हळ्यार एक परिसरांत हांव पंदरापणी उलोवची भासच उलयता शर्मावार उलोवची भासच उलयता म्हणून कोणगी एकलो त्या परिसराक वचून उलोवंक सुरू करीत ताची केळकुळा करून सुरू करतात थंय तोय वाडना भासय वाडना ताणें त्याच बोलीत आसचें बरें म्हज्या लेकार हय खंयच्या वातावरणाक खंयची बोली आसा त्याच बोलयेंत आसचें बरें पूण कोंकणी आसूं दी मनशां बोली खंयची आसूं कोंकणी आसूं मूळ आसल्यार फांटे कितलेय वचून दी रूप घट्ट मूळ घट्ट उरल्यातलेंच वेन्सिटा आतां सदां जण आमची कोणाक एक्टिंगांत इंट्रस्ट आसा ती चिंतात कोणाक एक ऑडिशन दिलें आनी शूटिंग सुरू जालें म्हणून पूण हाच्या फाटल्यान आमी आयकलें की तुमकां एक वर्कशॉप आसा एक्टिंग वर्कशॉप कामासाळ म्हणटा आमी त्या विशयान दिल्लें आमकां सांग आमकां स्क्रिप्ट फर्स्ट मेळटाना आमी आमचे कॅरेक्टर कशें कॅरेक्टरायजेशन करीचे म्हणून फर्स्ट आमी ट्राय करचें कित्याक म्हळ्यार हांवें थंय थिएटरान तुमच्या मुखार वेन्सिटा जावन एक्ट करचें न्ही हांवें म्हजे कॅरेक्टरा प्रकार एक्ट करचें आमकां वर्कशॉप हर एक रातीक आसलें 8:30 अश्विना काम आसलें म्हाका कॉलेज आसली आनी वर्क आसलें सो आमकां जायना म्हळ्यार सकाळीं वर्कशॉप करूंक सो नेल्लू बाब जॉयल बाब डायरेक्टर डेनिस बाब तांचें काम जावन संजय 8:30 to 11 मध्या राती आनी कितले दीस चल्ले ऑलमोस्ट 15 दिसाची चड जालें तर मिनत आसा कमिटमेंट आसा कंडेसांव नेल्लू बाब आनी एक आमकां एक खबर मेळ्ळी की आमी इल्लें खंय आमकां आयकूंक मेळ्ळें की जाफरा बाबाक इनडायरेक्टली स्क्रीनारचे एक प्रयत्न म्हळ्यार त्या व्यक्तित्व जाफरा बाब म्हणून सांगना ताची एक कल्पना ताची एक चिंता तें एक स्क्रीनार दाखोवचें अमर जाफरा ताची आमी मस्त आयकलां पूण युवा पिळगेक ना एक्झाम्पल मात पयलें जावन गेल्ल्यो मस्त संगती इवन एक काजराक ड्रेसिंग कशें थंय थांब धरल्लें हे संगती परतून जिवाळ करचें एक प्रयत्न जाला ह्या मुवींत जाफरा बाब रक्तान एक झुजारी कोंकणी झुजारी आनी तो हातांत बरोवन ताणें पत्र सुरू केल्लें आनी तें तो लोकांक वांटून आसलो माणसोबाणाचो स्थापकय तो एरिक बाबा सांगाता मेळून ताणें कोंकणी क्रांती केल्ली तसोच एक पात्र केदाळा आमच्या इगर्जांनी इंग्लीश मिसां सुरू जाली त्या वेळार मोटवे गागरे आयले ताच्या विरोध एक झूज ती एक काणी हो एक प्रधान पात्र सिमाव म्हणलो पात्र व्हरता पूण जाफरा बाबाक लक्षिलो पात्र आसूंक पुरो तो पूण जाफरा बाबच म्हणूंक जायना एक क्रांतिकारी पात्र तो क्रांतिकारी कोंकणी क्रांतिकारी पात्र बरें आतां तुमी मस्त जाणांक मेळटात मस्त जाणांक उलोवंक स्पेशली प्रमोशना टायमार अवकाश मेळटा हांवें एक स्पेशली युथाक पळयत आसतना कित्याक लोवी बाबी म्हणालो युथाक आमी टार्गेट करना सांगून ते एक नवीच पिढा सुरू जाल्या ते कोंकणी आमी सदां जावन उलयत आसतना एकलो चिलको म्हणालो कालकालिंगी ते उलोवन नासले म्हजें तांतू तें आसा पळय तें काण थंय घाल म्हणालो ओके ही एक भास शब्दावळ वोकॅब्युलरी म्हणटा आमकां जाय थोडे पटी आमी आपट्ट कोंकणी सगळ्यांक कश्ट समजता पूण ह्या मट्टाक आमची परिस्थिती बिगडल्या जाल्यार कितें आमी वासिनावंगी पळयनावंगी प्रोग्राम आमची कितें कारण आमची वडिलां ह्या म्हज्या भुरग्याचो वडील हांव हाका कारण घरांत हांव कित्याक म्हळ्यार
आमी संबंधच सांगना आता अंकल आंटी मात सांगता हे गंमत याची गजाल थंय हांव सुरू जायचे न्ही जायचे आकई मावशी बाप्पू आनी कितें नणंद त्यो पुरो खंयच्योय गजाली पळय कोण म्हणल्यार रे मावशी आंटी भीक मागतली आंटी मस्त लिखतली आंटी सकट आंटी थंय हांव ती क्रांती सुरू जाली एटलिस्ट आमच्या भुरग्यांक आमी संबंध शिकोवया संबंध शिकोवया देर वनी त्यो पुरो गजाली नांच थंय हांव सुरू जालें एका दावडा ती क्रांती कोंकणी शब्द शिकपाक जाली थंय हांव सुरू जाल्यार खंडीत जावन थोड्या घरांनी आसा अजून आसा कित्याक म्हळ्यार हांव थोड्या घरांनी हांव ते आयकता त्या भुरग्यांनी उलोवचें पूण कोंकणीच्या थोड्या व्हडल्या घरां कोंकणी साधन केल्ल्या मानेस्तांच्या घरा तांची भुरगीं जावन जावन अजून इंग्लीश उलयतात ते व्हडलें कश्टाचें गजाल हांवें थोड्या कडेन एक्सपिरियन्स केला की ल्हान भुरग्यांक तांणी काले म्हणटात म्हळ्यार आमी तांकां इंग्लीश शिकयचें पडटा कित्याक म्हळ्यार कोंकणी शिकयल्यार ती केन्ना कन्फ्यूज जातात ती विशय म्हाका पूण आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी कर्नाटका गव्हर्मेंटाच्या विशयान दुसरे अभिप्राय आसा तातूंत एक विशय म्हळ्यार माय भाशेंत सुरविल्लें शिकप दिल्यार त्या भुरग्यांचो आयकूनचो पावर ग्रास्पिंग पावर बरें जाता म्हणून मे बी आमी ल्हान आसतना ती गरज आसली कोण ना की घरांत आवय बापायन इंग्लीश उलयचे तशें आमकां इस्काला घेतना इजी जाता आज कोणी टॉमडी कॅरी कोणी इंग्लीश शिकता आमी आज भोवशा कोंकणी उलोवची चड गरज आसा पण कित्याक म्हळ्यार एक गजाल तातूंत आमी आतां थोडे क्रिस्तांव आमी तुळू उलयता पूण आमची कोंकणी सोड न्हू तुळू उलयता पूण कोंकणी संविधानाच्या 8व्या वळेरींत आसा ताका मान्यता आसा ती भास आमी खंयी वापरूं येत त्या भाशेंत आमी IAS बरोवं येत इतल्यो बरो गजाली आसतना आमी कोंकणी खंय आमीच निग्लेक्ट केलें आनी तशेंच दोतोरनीच्या क्लासींत आयतर दोतोर इंग्लिशान सुरू जाल्या आनी हायेस्ट भुरग्यां लागीं तुमकां खंयचो बूक जाय इंग्लीश जाय की कोंकणी बूक जाय म्हणटा हायेस्ट एक कारण आनी आसूं पुरो वेंसिटान सांगल्याक थोड्या CBSE स्कॉलांनी आता कोंकणी वाचचे जाल्यार आमच्यान कोंकणी आसची कन्नडा लिपीन कन्नडा वाचूंक कळाचे तांकां कन्नडा आनी हिंदी मदें चॉयस भुरगो हिंदी काण घेता कन्नडा वाचूंक येनासतना कोंकणी वाचूंक जायना वाचिनासतना उलोवंक हें पुरा चेन सिस्टम जावन गेल्या एक प्रयत्न करी एटलिस्ट एक घरच्यांनी वय आतां चिंत्यांगी आतां कोंकणी आमी उलयताना एक भास आळवाल्यार ताका चिटकोन आसची संस्कृती पयस जाता बसतनाक आमी ह्या विशयान चिंतिना बिलकुल हॅलो बाब जर तर मुखार एक दीस ओलो दीस येवचो नाका पूण जर तर ओलो एक दीस येत तर कोंकणी ना जायत जाल्यार आमचो रोस खंय उरात आमचे मोंती फेस्त खंय उरात ह्या विशयांत एक संबंध आसा म्हणून तुमकां भोगता बिलकुल आसा पूण खंयी संस्कृती आमचे आचार विचार मरोवंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आजकाल कितें म्हळ्यार कोणाय फुरसत ना कृषी ना आतां पुरा कामाक पूण भास मरता म्हणना भास उरता भास संसार आसता पर्यंत कोंकणी भास उरता पूण कितल्या मापान उरता म्हणल्यार आमचेर बंधन आसा पूण संस्कृती आतां आमी रोस आतां थोड्यांक फुरसतूच ना इंग्लिशांत ओवियो गायिल्ले रोस आमी पळयला ही आतां खंयच्या मट्टाक क्रांती विभिन्न रितीन आमची कार्य करी जे म्हणल्यार अंतू मोस्टली विभिन्न आसलें सगळ्यांनी विभिन्न करूंक येता तें विचित्र जाता तशें विचित्र विशिश्ट जाता वय वेन्सिटा आमकां ह्या मुवीचे शूटिंग लोकेशन्स खंय पुरा तुमी गेल्ल्यात आनी खंय पुरा शूटिंग जाल्लें ह्या विशयान दिल्ली माहिती शूटिंग मँगलोर गोवा शिरूर भटकाळ उडपी पांबूर एलियार पदाव राणीपुरा तोकट कोप्पा सदान सांगती तुमी ते कवर केल्यात ओके आनी एक गजाल म्हळ्यार आतां तुका इल्ले एक्सपिरियन्स उरल्या भाशेच्या मुवीन ऍक्ट करन आसा कांय तुका फरक भोगलो की हर एका भाशेक तांचे म्हणल्यार एडवांटेज आसात लिमिटेशन्स आसात रिसोर्सेस संपन्मुळां आसात पूण कांय इल्लो फरक तुका भोगलो की दुसऱ्या भाशेंत आनी शिमिल्ले कांय स्विच जाताना फरक इतलेंच म्हळ्यार तांणी कन्नडांत उलोवन आसलें म्हज्या लागीं तांकां कोंकणी भास येनातली हांगासर ही म्हज्या माय भाशेन उलयतना म्हाका आनी की कम्फर्टेबल फील जालें असल्या कलाकार वांगडा काम कर एक अभिमानाची गजाल कॅमेरामॅन डायरेक्टर मात कन्नडांत उलयता गोष्ट तुमच्या सांगता बसून तेही काही इल्ले कोंकणी शब्द शिकले कोण ना शूटिंग विलास सर ताका कोंकणी येता पूण आमच्या कोंकणीन तो तितलो धोरो ना देखून तो कन्नड उलयतलो अश्विन येदोम सर तुज्या ताळ्याक वेन्सिटान नटन केला हांव चिंता रित्या बोटांनी आनी एक लेन्स ह्या पटी तुमची केमिस्ट्री वेगळी
तुमकां इल्ली वळख पहिल्यांदानूच हाय बाय वळख आशिल्ली की या एक हिरो हिरोईनाची केमिस्ट्री आमकां ते स्वाभाविक दिसाचे ती ऍक्टिंग करता म्हणून बघून वचो वर्सां घटले जावन तांची वळख म्हणल्यार बघायचे हे फरक तुका हे तुमी कशें ते सॉल्व केलें हे केमिस्ट्रीचो विशय हांव चिंता फर्स्ट हांव एकलेंच तुका वेबसायटाक अप्रोच करतना सो ते हांव चिंता पियुसींत आसलें की म्हणटा शी वॉज व्हेरी कायंड ऑफ चायल्ड बट फर्स्ट टायम हांव ताका मेळूंक येता ते सेटार वी नेवर फेल्ट दॅट आमी फर्स्ट टायम मेळचे म्हणून बघूना सो त्या दळात ती एक बॉन्डिंग या ताजे उपरांत मागीर आमी कॉन्स्टंटली टचार आसल्या आनी रित्या भटान जालें आनी मागीर केदाळा मुवीक वेन्सिटा म्हणजे को स्टार म्हणून कळटाना आय वॉज व्हेरी हॅपी बिकॉज आमचे बॉन्डिंग ऑलरेडी आसलें सो तितले म्हळ्यार आमकां कांय कस्ट बघू ना ते केमिस्ट्री हाडच्यान म्हणून हांव चिंता आनी आमची लायक फोटोज पळोवन मस्त जाणांनी आमकां कॉमेंट केला एटलीस्ट ऑन स्क्रीन पेअर मेड फॉर इच अदर ते ऍक्च्युली मस्त सांगता विषय बिकॉज मस्त जाणांची मेसेज येवन येता आत्ताय हांवें सुदारला ताका आका तितलो तें राखूंक जाता ना पूण एक हांव चिंता आमी थोडे आतां इवन बॉलिवूड खंय पळयता न्हय थोडे हिरो अमिताभ बच्चन रेखा पळयतना ही सांगात येवच्या खातीरच जल्म मारली म्हणले एक फिलींग ते तांचे नटनाची छाती ती तशें जावन पळय आतां आनी एक म्हळ्यार आमकां एक खबर मेळ्ळी की नट आनी नटी तांचो संको नेल्लो कितल्या जाणांनी अभिनय केला तुमकां धरून मुख्य पात्रधारी धरून सगळ्यांक पुरो जाणांक काउंट करता हांव चिंता लगभग 350 तांचे वय तितले वस्तू येते व्हडलें काम तितल्या जाणांक ओट्टू करचें दिग्दर्शन दिवचें या तितले जाण आनी हे हांगाचे आसा दुसऱ्या प्रांताचे फिरगजेचे गोंयकार आसात आमचे शिरवांकर आसात पांबुरकार आसात राणीपुराकार आसात पेरमानूरकार आसात मागीर केलरायकार बोंदेलकार ते हिणाहिणांनी आसात दान करावेल तुमी ओके आतां आमकां रिलीज विशांत आनी खंय पुराय हें पळोवंक मेळटलें प्रिमियर खंय जातलें कोणें तुमी कशें सांगयात आमच्या लोकांक येस सांगा प्रिमियर शो म्हणून आमी कोडयाळांत 10 तारखेर सप्टेंबरान भारत सिनेमाजांत ताजे उपरांत 15 तारखेर तावन मंगळूरांत दुसऱ्या थिएटरांनी 15 तारखेर रिलीज करता मंगळूरांत एकच थिएटर मागीर तशेंच मणिपालांत ती सुरतकल पाडुबिद्री उडुपी होन्नावर मणिपाल बेळतंगडी पुत्तूर ओके ताजे उपरांत सोकास आमच्या राज्याच्या दुसऱ्या भागांनी ते मागीर गल्फाक वेचे USA कॅनडा मसर 10 तारखेर प्रीमियर मणिपालांत त्यात दिसा मणिपालांत आसा पुत्तूर ओके दोन स्क्रीनार प्रीमियर जाता मणिपालांत आनी हांगा कोडयाळांत वय हांवें अशें आयकलें की भविष्यात तें कांय प्लॅनिंग आसा कोण ना 3 जाग्यांनी प्रीमियर जावचे पुत्तूर ती उलोवन आसा सप्टेंबर 10 तारखेर वय मणिपाल पुत्तूर कोडयाळ ओट्टू प्रीमियर ओट्टू 5 स्क्रीन वय हां तशें देखून प्रीमियर शोक कितली चड जाणां येतात ते कंडे जावन फिल्माक की बरें कोंकणी की बरें बरें हे सांगती हांव चिंता सदां सगळे इंटरव्यू डिस्कस जावचे जाल्यार आमी विभिन्न रितीन करूंक प्रयत्न केले पूण आतां वडोळ सांगले बरी विशिश्ट आनी विचित्र रावंड मुकलो आसा वो फिल्माक संबंध जालो म्हण न्हय एक कोंकणीची गंमत आसा हाचे खातीर आनी तो रावंड आतां आमी सुरवात बरें तर विक्षकांनो इल्ले गंमतेच्या वांट्याक आमी वेता रॅपीड फायर रावंड आमी चिंतलां हांगा कॉफी विथ करणान जाल्ले परी दिवंक आमचे लागीं हॅम्पर ना पूण हांगा कार्मेल तोटान जाल्ले आंबे एक गोणयेन घालून दवरल्यात विनराक आमी ते दिता पूण आतां तुमकां काल सांगचें म्हळ्यार कोंकणी विशयान हें खाली फिल्माक म्हणून न्हय इल्ले कोंकणी विशयांत आमकां जाणा जावंक अवकाश ह्या क्विझा द्वारे रॅपीड फायरा द्वारे आमचे लागीं बजर ना हांव अशें सांगना की फर्स्ट वेन्सिटा जाप दिता नेल्लो बाब जाप दिता म्हणून कोणाक जाप कळीत आसा तांणी तुमच्या हातांत आसचे ते बोर्ड येस म्हणून अशें उखलूंक आसा पूण थोडे पडटा तांतूय कन्फ्युजन जावचें साद आसा जाल्ल्यान आमकां तुमी एक सिग्नल दिवंक आसा कोंबये बरी कोको को म्हणूंक एक पटी कोंबये बरी ताणे करीत आमी तुमी कोंब्या बरी करीत तशें ओके ओके एक पटी ट्राय करी आमी व्हडलो कोंबो कसो मारता तुमी सांगा हांव घे कोको कोको पुरो घे मधुर जाल्यासो कोंबो कसो मारता कोको कोको ओके एकच कोंबी कशी मारता कोको कोको कोंबे कोंबियन ब्रेकफास्ट करून या कोंबियन ब्रेकफास्ट करून ओके या Are we ready? सुरू करूया आगे? Yes. Good night. कोंकणीन कितें म्हणटात? कोको हां देव बरें रात देव नेल्लो बाबा नेल्ली साफ समाज पूण हातून एक क्लियर करता
आमी देव बरो दीस दिवं, देव बरो दनपार दिवं, देव बरी सांज दिवं म्हणटा. एक्चुअली तें न्ही, हांगा समाजान तें देव बरो दीस दिवं, देव बरी सांज दिवं. एक पॉज आसा तें बिलकुल आसाचें. ती कोणाय की कोंकणीच्या व्हडल्या व्हडल्या मनशां लागीं ना तें आसता न्ही ती. ओके अशेंच म्हणया हांव शिकलो एक नवीन दिसा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सवाय एक म्हण कोंकणीन आमी म्हणटा कितलीं वरां? सवाय एक म्हळ्यार कोंबो कोंबो कितले कन्नड इंग्लिशान सांगा. ಒಂದು ಕಾಲು sama. एक वर 15 मिनिट. तुम्ही कोंबो आणि बोमारतात एक कोंबो आणि कोंबी. ओके ऑलराइट तांकां इल्ले अवकाश करून दिया. आता गोत्त असल्यार वगैरे लास्ट क्लायमॅक्स तुझे जा. ओके यस ओके संबंध सांगताना संबंध नेल्लो बाबा नडून संबंध विशयान उलयलं. बाप्पची बायल कितें लागता? मावशी करेक्ट. मम्मीची बहिणी मावशी, डॅडीच्या भावाची बायली मावशी. ओके नंबर आसात कोंकणींत 33 33 कोंकणींत आमी कितें म्हणयेत? 33 करेक्ट. माणसो बनत आसलो थोडो. ओके या आता बाप एक कोंबी एक काले म्हणी एक वयर गेला. विमेन रिझर्वेशन आमचे. ओके या या ऑलराइट. बाप्तिस्मा वेळार वात धरून रावल्ली भुरग्याक कितें लेखतात? ओके यस ऑलराइट. ग्रीन कलर कोंकणीन कितें म्हणटा? पाचवो रंग तमासा. आता पळया परतून फायटा घेया नातल्यार कोंब्याक आमचो समजता ना. ओके आतां तुमी हें करियेत कोको कोको पूण जाप तोंडांत दिवचे की तुमी पॉइंट आउट करूंक आसा. पॉइंट आउट म्हळ्यार आंगाचे विश्वे. हांव विश्वे सांगता कोंकणीन ते खंय आसा म्हण सांग आसता चडावजून आसतात आमकां. ओके नाका जाल्यार मिश्व म्हण सांगल्यार राका आतां ना काले घरच्यांनी इल्ले आसा तशें. ओके रेडी गे तुम्ही कोको को म्हणाचे आनी पॉइंट आउट करून दाखयचे ते विश्वे तुमच्या तोंडार येतील खंय आसात म्हणून. ओके रेडी. कपाल खंय दाखयले जाल्यार गाल दाखयले. ओके हांव चिंता या वेन्सिटाक हे मेळटा. ओके रेडी. आसड्यो नेल्लू बाबा. ओके नेल्लू बाबा दाखयले रायट सामा. आसड्यो म्हळ्यार आयलॅशेस. आयलॅशेस म्हळ्यार वेन्सिट आयलॅशेस म्हळ्यार काले. येस न्हय करेक्ट. ओके येस ओके ये वो शब्द हांव करेक्ट प्रोनाउन्स करता आनी उच्चारण करता आनी गोतूना पण या कोंबी कोंबी येस. ओके रेडी. कोंपोर सांग तुवें म्हाका ते दोंपोर. कोंपोर गे कोंपोर म्हळ्यार म्हाका यास कळ्ळें. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सामा प्रोनाउन्स करता आनी म्हाका गोतूना. करेक्ट. एल्बो इज कोंपोर. कोंपोर तशें रायट. ओके येस इजी आसा. नेक्स्ट खाटकी. ओके या लास्ट पॉट. व्हडलें पोट आयलें ना. ओके या वेन्सिटा जिम्मा घेता तशें जावन पाप व्हडना रायट. बरें ओके मुखार आतां इल्ले डिफरंट मोडार क्वेश्चन. पयल्या वांट्याक आयकून दुसऱ्या वांट्याचे क्वेश्चन तुमी समजता तुमकां सांगतना समजता. ओके कुवाळो कातरूंक आदाळो नारळ कांतूंक अश्विनी पहिले कोको कोको म्हणाचे. येस ओके हे आमच्या कोइन्सिडेंटली आमच्या राउंडाक ताळ पडटा. कोंबी एक कोंबो माजराक कोण? बोकुड. बोकुल कोको को म्हणून मारता. ओके माजराक बोकुल. पोळे बाजूंक कायल पोळे उखलूंक कितें? कायलो तो समाज. ओके नेल्लो बाबा सो पोळो पयले उखलो. बरें ओके वेस तुम्ही नेक्स्ट वर्ड सांगायचे. नेक्स्ट लाईन एक लाईन सांगल्यार बरो. 12 सरून 13 लागली. नाही वेस विशान पोद आसून करू हांव वेस विशान उलयता तसो. तू आंज्या सारक्याचे म्हण एक वेस सुरू जाता होकल बाय एक साड्या गुटयता. 12 सरून 13 लागली माय मोती झालं सांगलं ना कडे म्हणून येलो बाब. ओके काजार कन गे म्हाका ते सारकी जाप आसा. ओके ये कत्रिना पोदांत
जायत आम्ही वगैरे तुकाच ये कत्रिना पोदांत हेनरी आब बँड्राच्या त्या रानांत कितें शिकयता कोकोकोला अश्विन ओके Coca-Cola. येस आता या पोदांत असते चेडवाचे नाव सांगायचे तुम्ही म्हाका ओके डॅश म्हज्या मोगाचे सुबीत बांगराळ्या केसांचे सोयत नो घाले ओके ओके येस 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 ओके लास्ट 4 सवाल आसात मागीर आमी आमचे विनर सांगता ही गाद प्रोवर्ब म्हणटा पळय गादी ओके दर्यांत आसा मासो दर्यांत आसा मासो आळ्यान पयलींच आमी तयार करचे जाल्यार ओके प्रिएम्प्टिव्ह संगती खंयची आसा जाल्यार दर्यांत आसा मासो आळ्यान वाडटा पिसो ओके आता तुम्ही नंबर्स म्हाका सांगा नंबर म्हळ्यार नंबर टायपार एक जाप आसा 2 सांगा 4 सांगा तशें ओके ऑप्शन्स कळटा तुमकां कोंकणींत येदोळ पर्यंत आयिल्ल्या फिल्मां पैकी खंयच्याय 2 फिल्मांचें नांव कोको बेंडकार आणि बेंडकार बेंडकार सोफिया त्याची बस ओके ए दोन दिसांनी आम्ही 3 सांगले हा एक बोनस हॅम्पर मला दाखवत जाय ना तिकडे मोगनी मैपास पात्री आणि मस्त संगती आसा बरें आसा ओके आता कोण एक्सपर्ट आगोत ना ह्या सवालान तोंदरांत उकडच्यो 2 खाणा वस्तू कोको हा मुटली हा. मागीर पत्राडे पत पत्राडे मागीर पातोळ्यो मांडास हय मांड तुमचे काही दुसरे आंगी तोंदरांत उकडचे कोबिया सान्ना म्हटली खूबे मोठे तोंदरांत तोंदर किती हा ते हे रेडी करूंक जायचे मागीर ते नाही तशें अर्जंट दुकरा मासी रांदता सैरी चड आसले ओके लास्ट क्वेश्चन एक कुस्वाराच्या बॉक्सांत आसचे खंयचेय 5 आयटम कोको हा किडियो गुळ्यो केक केक असतात असू मागीर ते- लाडू 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 असो असता काय? लाडू कोकीसा चार झाले चार ना ना किडियो अनेक सांगते ना गुळ्यो अनेक एक कोकीसा ते नका. केक, तुकडी असू द्या. ओके. थोड्या गावांनी काही कधी एका गावांत रिवाज आसा की चित्तुरल्यो दितात ते. पहिले दिते पहिले चित्तूरली इवन आम्ही आता नेंद्रबाळे आता येतात. पहिले काजूरू. मस्त पहिले काजूरू नेक्स्ट कुस्वाराक नेक्स्ट क्रिसमसाक आमी गडायत दिता दुसरें कांय दिवचें म्हणना तुमकां बरें ऑलरायट आमी हो रावंड संपयलो म्हाका आतां कोण विनर म्हणून सांगूंक बारीक कश्ट आमी येदोळच सांगल्यात एक गोणी आंबे आसात म्हणून आमी वांटतात. तुमच्या कारार आमी वांटतात. वांटून तुमी खाण घे ओके बरें प्रेक्षकांनो संपोवन सोबे लास्ट तुमचो लास्ट म्हळ्यार ह्या फिल्माच्या तर्फेन लास्ट संदेश आमच्या प्रेक्षकांक एक मोगाचें आपोवणें तुमच्या लागीं इतलेंच मागचें तुमचो सांगात आमकां जाय कोंकणी लोकांचो सर कोंकणी काळजां लागीं येवन दिता ह्या फिल्माद्वारे सोमेस्तांनी थिएटराक येवन हें फिल्म पळयचें ह्या फिल्मांत कोंकणी आसा कोंकणी दायज आसा परंपरा आसा कोंकणी कलेचे जायते प्रकार आसात एक बरी मोगा काणी आसा सगळीं एक कमर्शियल फिल्मांत कितें जायचे त्यो सगळ्यो गजाली हें फिल्म आटापता थिएटराक येवन फिल्म पळया 15 तारखे उपरांत तुमच्या लागशिल्ल्या थिएटरांनी हें फिल्म येता देव बरें करूं चॉकलेट बॉय येदोळच आमी फिल्मा विशयी जायते उलयल्या पूण तुमच्या तोन आमकां इतलीच कुमोक जाय की तुमी येजे आनी हेरांकी वचून ह्या फिल्मा विशीं बरें उलयचे आतां तुमी फिल्म पळोवन वचून तुमी दुसऱ्यांक हेरांक सांगल्या वेळार काल जाता ही विशयी सगळ्या कोंकणीक परजाक पावता आनी ती इल्ले कोंकणी मुवी पळोवंक उत्सुकतान येतात सो ती एक आमच्या खातीर तुमी एक कुमो करीचे म्हणून विनंती करता तुमचे लागीं सप्टेंबर 15 तारीख नेलो बाब तुम्ही म्हणे थोडे नव्यो संगती सुरू करया ह्या शो तावन म्हणून ते चॉकलेट बॉय आले चॉकलेट चेरको गेल्यार कशें चॉकलेट इंग्लीश येता वय तेंत चॉकलेट कोंकणीन घाले म्हणटात दुसरें कांय करूया कुस्वारांतलें ओके वेन्सिटा तुजे तावन एक आपोवणें प्रत्येक जावन हांव काल विनंती करता युवा जनांनी हे आमचे फिल्म अस्मिताय म्हणले फिल्म पुरो 15 तारखे थिएटरांनी रिलीज जातना तुम्ही प्रत्येक जावन युवा जनांनी तुमचे लायक कालती विनंती आसा तुम्ही येजे आनी आमच्या अस्मिताय आमच्या माय भाशेक तुम्ही सपोर्ट करीचे म्हणून कालती विनंती करता आमेन बरें संपोवनच्या पयलीं एक गडीत म्हाका उडास येता आमच्या शेजारच्या जिल्ली बायसो चेरको कॅनडांतावन आयलो आनी ताचो पूत नातू 3 वर्सांचो आतां हो नातू सगळ्या आंगणान धांवन तेत्ता जिल्ली बाय ताच्या फाटल्यान बशी धांवन ताका 1-2 शिटां लावंक ती धांवन तेत आसा
जिल्ली बायक इंग्लिश येना नातवाक कोंकणी येना देखून जिल्ली बाई जाल्यार इल्ले प्रयत्न करता आनी म्हणटा तसा प्लीज ईट शीत रे बाबा, प्लीज ईट शीत रे बाबा म्हणून. आता प्लीज ईट आणि बाबा या 3 इंग्लिश शब्दामध्ये तो शीत म्हणलो शब्द असो आठसा लागे. प्लीज ईट शीत रे बाबा म्हणून ऐकता. ही एक गजाल, ही एक गत आमकां येवची नाका. कित्याक आतां जर तर आमी मेट पाटी दवरले, जागृती आमी हाडिना जायत तर मुखार एक दीस आमची भुरगीं खंडीत जावन उलयतलीं की वन्स अपॉन अ टायम आवर एन्सेस्टर्स यूज्ड टू स्पीक इन अ लँग्वेज कॉल्ड कोंकणी म्हणून. ती गत आमकां येवची नाका. आनी मानसोपान संस्थेद्वारे ह्या पंगडान आमी म्हणटा कोणेय एक बऱ्या उद्देशांत तो एक 10 मिनटां चलता जाल्यार ताचे सांगत आमी एक 2 मिनटां चलाचे म्हणून ताका इल्ली कुमोक जावचे खातीर. ह्या पंगडाद्वारे मानसोपान संस्थेद्वारे ती म्हणटा तुम्ही चलचेय नाका, तुम्ही आमच्या खांद्यार बसल्यार पुरो, आमी तुमकां ह्या पैणांत व्हरता म्हणून. खांद्यार बसूंक आसा, तुम्ही थिएटरांत वचून त्या सिटीर बसूंक आसा आनी खंडीत जावन फिल्म पळयल्या उपरांत कशें आसा म्हणून अभिप्राय दिवचे ते विक्षकांचे हक्क. पूण हांव चिंता एक कोंकणी मनीस जावन फिल्म पळोवचो आमचो कायदो. खंडीत जावन आमी तांकां भरपूर पाठिंबो दिता म्हणलो आमची पातयणी तुमचे तावनी ही आमी अपेक्षीत आहोत. इतलो वेळ आमचें कार्य पळोवन आमकां सहकार दिल्ल्या विक्षकांक पयलें देव बरें करूं. पूण विशेष जावन अस्मिताय पंगडाच्या हॅलो बाब अश्विन वेन्सिटा तुमी आमच्या संगत इल्लो वेळ करशिल्ल्या खातीर, इल्ले गंमत केल्ल्या खातीर तुमचो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं. येस. मुखल्या आनी एक कार्यान खंडीत जावन आमी परत मेळटले. पळोवन कार्मेल किरण आनी विशेष जावन पळोवंक विसरनाका. अस्मिताय नमस्कार.